दिवचल शारांतल्या लामगाव वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या। 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला। बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात। मजगती ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान वाठारांत सांपळो लायला। अकस्मात कितें आवाज ना काय ना, आमच्या पेटो आसलो तेका घासायलो तो गेलोच तो हें करून, म्हटल्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना। हे पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो, तेन्ना आमी ताका दपटे म्हटल्यार तें काय ना। आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेजे उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला, प्लस भायर भटके कुत्र्या ते हांगाले गायब जाल्या। अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती। आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाता। पण तुमच्या बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले। ताका अटॅक केले म्हटल्यार ताका आमी डॉक्टराक दाखयलें। डॉक्टरान सांगलें की ताका व्हडल्या जनावरान घासयला म्हणून। तेन्ना आमकां डावट मारलो की अशेंच कितें तरी जालां। म्हणजे हो तो बिबटो हे वाटेन कितले दीस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळेक सुरू व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून। तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक। आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमार येता तें कळना। आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें लोकांनी। हें करून लोकांक सावध करता म्हटल्यार कोणी येवन तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें। दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसाच्यान हो बिबटो भर लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांनी पळयिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा। थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात। सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियेतात। ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा। आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता तें। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।